हाय एवरीवन, आईची रेसिपी घेऊन येयला ती आसा मुगाची उसळ गोड तिखट आणि हे आसा मूग। हे मूग हांवें फुगत घातल्या 15 मिनटां आणि हे मूग आसा 2 वाटयो पळोवंक शकता तुमी वाटी। हे वाटयो हांवें 2 मूग घेतल्या। मूग आतां माझे फुगोन रेडी आसा। फुगल्या उपरांत हांवें ते बरे क्लीन करून घेतले। तेच्या मागीर 4 मिरसांगो कट करून घातले भितर। आता मूग हांव उकडून घेता, कुकरान शिफ्ट केल्या आणि ऑलमोस्ट हांव 4 सिटयो काढून घेता। आता माझे मूग रेडी आसा उसळ करपा पळोवंक शकता तुमी। आता हांव ऍड करीत वयतले भितर जे जाय ते। आता हांव ऍड करता गोड। हांवें गोड अर्दी वाटी ऍड केला भितर। 1 वाटी सोय ऍड करता हांगसर आणि सोय आसा ती तळणी आसा। काळपट अशी घेवंक ना कारण ती मागीर काळपट कशी लागता आनी बरें दिसना। सो पळोवंक शकता हांवें सोय बी ऍड केली। दोनूय मिक्स करून घेवंक जाय। आता हांव ऍड करता मीठ 2 चमचे। आमकां जाय तशें आमी एडजस्ट करपाचें, चड कमी। हांवें 2 चमचे ऍड केला। तेच्या मागीर एक बॉयल काडला, खतखतो काडला एक। आमच्या उसळेक खतखतो येयल्लो आसा आणि उसळ आमची रेडी जाल्ली आसा, जशी की पळोवंक शकता तुमी। मुगाची उसळ आमची रेडी आसा आणि फायनल लूक पळोवंक शकता तुमी। माझे जर तुमकां रेसिपी अशेंच पळोवपाचे आसा जाल्यार प्लीज म्हाका सपोर्ट करा, लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करूंक विसरू नका। माझी रेसिपी तुमकां अशेंच पळोवपाक मेळटले आणि माझी लायफस्टायल, म्हजो डेली रुटीनूय तुमकां पळोवपाक मेळटलो। सो चला तर।